गोय सरकारान हालींच गोय साधन सुविधा मंडळाक आनी PWDक मेळून 85 कोटी दिल्यात. विरोधक म्हणटा तशी सरकाराची अर्थीक परिस्थिती बाबत ना अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यान दिलां. सरकाराचेर कट्टी घेवन भोंवपाची वेळ आयली ना अशें पार्सेकार म्हणटा. खर्च कमी करपाचे सर्क्युलर दिगंबराच्या काळार खणी सुरू आसतना येतालें ती रुटीन प्रक्रिया. अंदू सरकाराक व्हॅटूय 22 कोटींन मायज मेळ्ळा म्हणून मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली. इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनाक 45 कोटी दिले 2 आठवड्यात खालच्या. PWD आणि WRDक 45 कोटी दिले म्हयन्याभरात. आणि हे जे सर्क्युलर काढला रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ही म्हजीच निर्मिती न्ही. दर वर्सा काडटात हे निमण्या 3 म्हयन्यांक दर वर्सा काडटात. आणि मायनी बंद जाल्ल्यारूच न्ही. मायनी जेन्ना फूल स्विंगाक असले पळय दिगंबराच्या तेंपारूय काडलेलें आसा. पूण रस्त्यार काडटा म्हज्या काळांतले हांव नको दर वर्सा काडटात ते. हांवें कितें वेगळें केल्लें आसा अशें न्ही. इट इज अ रुटीन प्रोसेस. म्हणजे हांव फ्रँक आसा आनी हांव कितें लिपोवन दवरिना. पूण अशी कट्टी घेवन भोंवपाची स्थिती आयली ना. 12 कोटी आणि फाटल्या डिसेंबराचो वॅट 190 कोटी आसा. 22 किंवा 21 कोटी वाडला. आणि हेतून परत पेट्रोल म्हणजे ना पेट्रोल हेतून ना हांव डिसेंबराचो सांगता. प्रादेशीक आराखड्याचेर गोंयकारांक दिल्ली आश्वासनां विसरले जाल्यार भाजपान ती परत वाचून काडची असो सल्लो काँग्रेसीन दिला. भाजप सरकाराक सद्याक आपलोच जाहीरनामो विसरपाचें दुयेंस जालां म्हणून काँग्रेसीन टिका केली. रिजनल प्लॅनाचेर भाजप सरकारान दिल्ली आश्वासनां पाळूंक ना जाल्यार सरकारा आड गोवा बचाव अभियानान केल्लें तशें खर आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. बीजेपीचे सरकार येवन 2.5 वर्सां जालीं तरी बीजेपीन रिजनल प्लॅनाचेर दिल्ली आश्वासनां पाळूंक नात. फाटल्या 2.5 वर्सांत बीजेपी सरकारान रिजनल प्लॅनाचेर 3 वेगवेगळ्यो भुमिका घेतल्यो म्हूण काँग्रेसीन सरकाराक उजरायले. Shankar Narayan was then governor of Goa on 20th March 2012. My government is very much concerned about all the issues affecting the general public. One such issue is the issue of Regional Plan 2021. My government will denotify the Regional Plan 2021 and formulate one in due consultation with all stakeholders. Panchayat subplan एक टायमार उलयला तो, denotification एक टायमार उलयला आणि कमिटी एक उलयला. कांयच जाल्लें ना. My only request to the BJP, they have to read their own manifesto. They may be suffering from some amnesia, manifesto amnesia. More than manifesto, they have to go through their own speeches which they have made in the house and recollect for themselves what they have promised the people, because people have a record of all this, what they have spoken. बीजेपीन रिजनल प्लॅना विशींची आश्वासनां पाळूंक ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. Because they have failed miserably, and if required, as he has said, we are not asking something new. We are asking that they should deliver on what they had promised. And if required, even agitation of a scale of Goa Bachao Abhiyan, Congress party is seriously thinking on it, that agitation on the lines of Goa Bachao Abhiyan to save Goa and make these people deliver what they had promised is being planned. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी दिनेश करपे. मराठी मातृभाषा आशिल्ले 300 मानद वांगडी करपाचो निर्णय शेनवारा जाल्ल्या गोमंतक मराठी अकादमीच्या बसकेंत घेतलो. मराठी भवनाचें काम करपा खातीर झोळी काडपाचो निर्णय ह्या बसकेंत जालो. दुसरी एक बातमी म्हळ्यार 18 जानेवारीक म्हापशा जनकल्याण महायत्न करपाचें पद्मनाभ शिष्य संप्रदायान थारायलां. गोमंतक मराठी अकादमीच्या शेनवारा जाल्ल्या बसकेंत अकादमीचे 300 मानद वांगडी करपाचो निर्णय घेतलो. मराठी भवनाचें काम करपा खातीर जोळी घेवन भोंवपाचें अकादमीन थारायलां. आम्ही सर्वांनी असा निर्णय घेतला आहे की गोव्यामध्ये आम्ही आमसभेचे सोडून आणखी त्याच्यामध्ये जवळजवळ 300 मराठी मातृभाषिकांचा मानद सदस्य म्हणून समाविष्ट करून घेण्याचा आम्ही ठरवलेलं आहे. काणका बांद म्हापशा 18 जानेराक जनकल्याण महायज्ञ करपाचें पद्मनाभ शिष्य संप्रदायान थारायलां. त्या निमतान म्हापशा शारांत भिक्षा फेरी जाली. परमपूज्य पद्मनाभ शिष्य संप्रदायातर्फे सर्व गोमंतकामध्ये जनकल्याण यज्ञ संपन्न होत असतो. यावर्षी संत म्हापसामध्ये परमपूज्य पद्मनाभ शिष्य संप्रदायातर्फे हा जनकल्याण महायज्ञ पद्मनाभ शिष्य संप्रदायाने आयोजित केलेला आहे. तर ह्या जनकल्याणामध्ये
सर्वात प्रथम भिक्षा फेरी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.